तू आज नॉमिनेशन फॉर्म भरले तुम्ही पंचायतीचे सगळे चारही पंचायत ज्यो लागता पळय चारही पंचायती प्रचार बी सुरू जाला काय तुमचो? आमचं स्टार्ट जाल्लो रायट फ्रॉम डे वन. देन अनाउन्समेंट जाले पळय ते आसा आमी कॉमेंट्स केले हाऊस टू हाऊस, डोर टू डोर. कशें रिस्पॉन्स बी कसो आसा? गोवा फॉरवर्ड पार्टी म्हणटकर नवी जे मतदार जे आसा मतदारांक गोवा फॉरवर्ड पार्टी सद्याक नवी दिसपा लागले. अशे वेळाचेर कशें रिस्पॉन्स कसो मेळटा? गोंयकारांक नवी पार्टी आनी पोरणी पार्टी म्हणना, गोंयकार सगल्यो पार्टी वगता एक म्हणना. म्हणटच आमी ही पार्टी जी बाबा ऑलरेडी बेज केल्ली आहा हिंगा काणकोणान, ते बेज आमी आनीक फुडें व्हरपाक सोदता. फुडें वता आसतना ऊट गोंयकारां म्हणटा, ऊट काणकोणकारां चलया फुडें, ह्या नदरेन आमी घरांनी भोंवल्या. तुम्ही जेन्ना भोंवता पळय प्रशांत बरोबर, तुमी पयलीं काँग्रेस केली, मागीर इंडिपेंडंट केले, BJP केली. अशें वेळाचेर लोकांले क्वेश्चन बी उरता काय कितें तूं करता तें सगळें सारकें अशें काय लोक विचारता बी काय कितें तुका? अशें करून म्हाका लोकांनी शाबासकी दिली आनी स्पेशली प्रेसवाल्यांनी चड शाबासकी दिली. कित्याक लागून असो रिकॉर्ड खंयच्याच मनशान करूं आनी ऑल इंडिया रिकॉर्ड म्हाजो आसा. ऑल इंडिया रिकॉर्ड म्हाजो आसा. जो फर्स्ट MLA रिजायन जालो इलेक्ट जातकच दुसरे पार्टेन वयता, थिंगा जॉयन जाता, त्या पार्टेंतलो परतून जिखून येता आनी ह्या सायड येता. दॅट वॉज द फर्स्ट MLA होल ऑफ इंडिया. तो रिकॉर्ड, त्या रिकॉर्डाचेर गोंयकार सारके हॅपी आहा. त्या गोंयांत रेकॉर्ड केलो. ओवरऑल ही गेम कशी पळयता तुमी? इजी दिसता तुका? इट्स नॉट इजी. कित्याक जाण तूं आमी जशे पिड्यार जाले एज MLA 5 जाण बसता, डिवायड जाता, सो इट बिकम्स डिफिकल्ट. बाबा प्रशांताचे वोट बँक आसा, म्हाजो वोट बँक आहा, तेजो वोट बँक आहा, सो ऑल डिफरंट वोट बँक आसता कॅन्डिडेटांचो. मागीर त्या पासत आमकां ते जॉयंट करपाक, सोजमेकाय हाडपाक आनी बरें जालें. हें असेंब्ली इलेक्शन जावन पळयलें, ते लोकांक गमले की आमचो तर घरांतलो वोट डिवायड जायत जाल्यार पोलतोच येतलो. ही सामकी थोडे आसा. ह्या 20 दिसां भितर तुमी आमचे व्हडले पंचायत मतदारसंघ व्हडलो जाल्यार तातूंत तुमचो कशी तुमी लोकां कडेन करता? प्रशासन बाबा 2-3 दिसां कशी अप्रोच टायम मेळटा काय कितें? एज इट इज हाफ कवर केलें आमी. आतां दोनूच पंचायत उरल्या, खोतिगांव गांवडोळे उरल्या. आनी बाकीचे आतां युती जाली आमची युती जाली. काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड युती डिक्लेअर्ड. तशें प्रामुख्यान खंयचे मुद्दे आहा लोक घेतात? सुरवेगांव जे भारतीय जनता पक्षाच्या बेदरकार कारभारा लागून आणि बेजबाबदारपणा लागून जो 25 जिवाचो जीव गेलो, 25 लोकांचो, तांकां हांव आर्गो ओंपता. आणि ह्या ट्रेजेडीक एंटायरली भारतीय जनता पक्ष आणि तांचे सरकार जबाबदार आहा, तांची मशिनरी जबाबदार आसा, तांचे ऑफिसर्स जबाबदार आसात. तांकां जो ख्यास्त जावपा जाय, जबर ख्यास्त जावपा जाय. कित्याक पयशाच्या हव्यासा पोटी आणि सामान्य जनतेचो, गरीब लोकांचो जीव घेतिल्लो आसा. आमी प्रचार बरो पयलीं सुरू केल्लो आनी आमकां खात्री आशिल्ली की आमचो अलायन्स जातलो म्हण, काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड हेजो अलायन्स जातलो म्हण, आनी तो जाला. आनी ताका लागून आज हांव युतीचो उमेदवार म्हण, जॉयंट कॅन्डिडेट म्हण मुखार आयला. हांव भोवतेक सगळ्या लोलये पंचायत कंप्लीट कवर केला. पैंगीण पंचायत हाफ कवर केली हांवें. उरिल्ल्या दिसा भितर उरिल्ली कवर करतलो. गांवडोंगरी खोतिगांव आमच्यो सतत मिटिंगो चालू आसात. सो इट वुडंट बी डिफिकल्ट फॉर अस. आमकां डिफिकल्ट जावपा ना की एंटायर कॉन्स्टिट्युएन्सी कवर करपा खातीर. आतां जिल्हा पंचायत सदस्य म्हणल्यार कितें चंद्र आनी सूर्य दिवपाक शकना. आमकां लिमिटेड बजेट 30 lakhs 40 lakhs मॅक्सिमम 50 lakhs बजेट मेळटा आमकां. आनी त्या बजेटा भितर खंय पेवर्स घालपाचे, खंय तुका बारीक रस्तो करपाचो, खंय हॉल बांदपाचो अशें. आनी प्लस स्कुल्स जी आसात बेजिकली, ज्या स्कुलां भितर इन्फ्रास्ट्रक्चर ना ऑर तांकां टॅक्नॉलॉजी जी जाय थंय ती ना, थंय ते प्रोवायड करपाचेर म्हाजो भर आसतलो. व्हेरी लिमिटेड बजेटा भितर, पण ह्या कमी बजेटा भितर कितें करपा जाय तें करतलो. प्रामुख्यान ह्या सरकारान आज पर्यंत ज्या तरेन जिल्हा पंचायती वळवळयला, जिल्हा पंचायती फंड्स दिवप ना, तांकां काम करपाक कांय आदार करप ना, ताजे विरुद्ध म्हाजो लढो सरकारा कडेन आसतलो. जिल्हा पंचायती रावन आपल्या डिमांडा खातीर झगडपाचो.
स्टेट लेवलाची युती जाल्ल्या तुमगेले लोकल काणकोण लेवलाचेर काँग्रेसान तुमगे ताळमेळ जमता सद्याक आमचो ऑफकोर्स काँग्रेस इज एंटायरली विथ अस न्ही. काँग्रेस जी कोण आहा पळय ती आमचे बरोबर आसतली. गेल्ल्या इलेक्शनाक जेन्ना युती जाली तेन्ना आमी गोवा फॉरवर्ड तांचे बरोबर आशिल्ले. आतां कोण ना सो काँग्रेसमॅन तुमचे बरोबर हो धर्म असो तांगेलो की तांणी आमचे बरोबर आसपा जाय आनी आसतले हाजी म्हाका खात्री आहा. आज आमी शेवटच्या क्षणाक आमी हें डिक्लेअर केला की आमी फॉर्म भरतले म्हण. सो फाल्यां सावन तूं पळय आमी सगळे गळ्यांक गळ घालून खांद्याक खांदो लावन आमी सगळे एकठांय भोंवतले. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.